फेक व्हिडिओ काढून एक गोंयांत जे बरें सरकार चलता डबल इंजिनचे आणि हांव मुख्यमंत्री म्हणून जे बरें काम करता ते डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयत्न आसा आणि तो कोण करता हेंय बी बऱ्याचशा गोंयकारांक खबर आसा। हांवें एकाच खातीर सांगलें की विधानसभेत काडलेले काही विशय विधानसभेतूय बी हांवें एक्सप्लेन केल्या, ते मुद्दामून चित्रीकरण करून परत एकदा लोकांच्या मुखार ते हाडपाचो प्रयत्न करता। पयलो विशय जो सांगतात मुद्दामून तो लँड ग्रॅबिंग। म्हाका दिसता गेली 20 वर्सां ज्या पद्दतीचे लँड ग्रॅबिंग चलतालें, हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो की जेणी सोमोटो SIT लँड फॉर्म केली, 1 मॅन कमिशन फॉर्म केलें आणि ताजो रिपोर्टूय घेतलो। 58 जाणांक आतां पर्यंत अरेस्ट केले, 6 जाण गव्हर्मेंट सर्वंटांक सस्पेंड केले, हे आयज पर्यंत कोणीच करूंक नाशिल्लें। आणि आतां पर्यंत 99 प्रॉपर्टीज सीज केल्या, गव्हर्मेंटाच्यो प्रॉपर्टीज आणि प्रायवेट प्रॉपर्टीज, जे लोक फॉरेन कंट्रीनी आसात, जे लोक बाकीच्या प्रदेशांत आसात, त्यांच्यो प्रॉपर्टी हे काही गव्हर्मेंट ऑफिसरांक धरून, काही जाणांचो राजकीय वर्दस्त धरून गेली 20 वर्सां चल्लेलो स्कॅम बंद उडोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते पयले फावटी सो मोटो कोणाचीच कंप्लेन येनासतना हांवें केलें। ते थोड्या जाणांच्या पोटान दुखलां, बट फुडली केस जे उलयतात ती जुवारी लँड स्कॅम। जर एकंदर पळयत जाल्यार ह्या लँडाशी म्हाजो कसलोच संबंद ना, बट तरी सुद्दां मदले एजंट दलाल हो लँड यूज चेंज करून ज्या पद्दतीन लोकांक विकपाचो जो हेंच्यांनी प्रयत्न चलयला आणि लोकांक ज्या पद्दतीन ते विकता, थोड्याच दिसाच्या भितर डिसिजन आयल्या उपरांत हे उघड जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा। आणि कोण ते हे लोकांक खबर आसा, कोण कोणा कडेन कमिशन मागतालो, कोणाचें कमिशन बंद जालें आणि कोणाक कितलें कमिशन मेळटा ही जनता जाणा आणि थोड्या दिसां भितर ते आनिकूय बी उगडे जातले। जॉब स्कॅम म्हणून ह्या व्हिडिओंतल्यान म्हाका सांगपी हांव गोंयांतलो पयलो मुख्यमंत्री जेणे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलें आणि सगळ्या डिपार्टमेंटाचे पोस्ट ट्रान्सपरंट पद्दतीत एग्जामी घेवन दुसरे दिसा रिजल्ट डिक्लेअर करपी हे म्हजें स्टाफ सिलेक्शन आसा हाडलें। ह्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो कसलेच पयशे खंयच्याच म्हाज्या इन्स्टिट्यूशना खातीर घेवंक ना, बट तरी सुद्दां म्हणजे ताजो एक बाऊ करप हें म्हाका दिसता ह्या व्हिडिओंतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा। बाकीचे एकंदर खंय तरी लाडू आनी कितें अशा पद्दतीचे हे वेगवेगळे विशय, नाका जाल्ले विशय जेका वेळच्या वेळी उत्तरांय दिल्या, तेय विशय ह्या व्हिडिओंतल्यान काडल्या। फक्त आयचें एक्सप्लेनेशन ह्या व्हिडिओक जो आयला आणि जे काही पेपरांनी प्रिंट छापल्या ताकाच लागून दिता, पण असल्या भूलथापांक गोंयकार केन्नाच बळी पडचे ना आणि हांचो राजकीय हेतू हो केन्नाच साध्य जावचो ना।